माय यूट्यूब फॅमिली गुड मॉर्निंग. सगळी कशी आहा? सगळी बरी आहा. बी सगळी बरी आहा. आनी हांव आतां वयता पणजे मातशें पॅम्परींग करपाक. ह्या दिसा खूब टायर्डनस सारकें तें स्कीन बाय न्हू हें जालां, टॅन जाल्या सगळी. सो लिटल पॅम्परींग करपाक वयता. आनी थिंगा कोन्ना हांव सगळें. थिंगा फकत आयब्रो आनी थोडी थोडी वस्तू थिंग कोता, थोडी वस्तू दुसरे कोण कोता. सो आयज म्हाका न्हू गोवा वेल्या वचपाक टायम ना. अशी थोड्यो गोवा वेल्या कोता, थोड्यो थिंग कोता. सो हांव 2 पार्लर आहा म्हागे रेगुलरली प्लेसीसाचेर. सो थिंग वयता. आनी आमकां परवा एक यूट्यूब फॅमिली मेंबराचेर न्हू बड्डे आहा म्हाका, 21st बड्डे. सो ताका कितें गिफ्ट घेवपाक जाय. सो ताका गिफ्ट घेवपाक जाय म्हाका. आयजूच हाडल्या, परवा हाडल्या न्हू, परवा बड्डे. सो आयजू गिफ्टूय हाडटा ताका. आनी मागीर सांजे वचपाक जाय मिसा. आनी आयज ट्युजडे 7 पयर गेले पाटी ट्युजडे चुकलो. देवसा वयतो म्हणल्यार थिंगा वचो मेळो ना. जाल्यार सांजचे ते सामके 4-5-6 लायनीर अपॉयंटमेंट कशें आहलो घरा कोण कोण येवपा आहलो. सोंचो मनीस येवंकू ना. तो मागीर जावं ना, टायम हें जालो, क्रॅश जालो ताका लागून. सो आयज आमी वयतलीं देवसा. आनी बाबा पयलीं हॉल्ट मारता. गिरी वयतलीं, गिरी शेम बरें सुद्दां ना बाबा वचोय. हॉल्ट मारता, विडिओ खाता, विडिओ खाता. मॉर्निंग. कशी आहा म्हाजी फॅमिली सगळी? हांव समजता तुमी सगळीं बरी. आनी काळजानसान म्हाज्या तुमकां हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. सदांच तुमी आमकां जायते मागण्या, तुमच्या मागण्यांनी आमी बरीं आहा, सारकीं बरीं आहा. कांय आमकां हें ना टेंशन. थँक्यू. तेन्ना हॉल्ट मारला, हॉल्ट मारला थिंग धाडलें ताका. आनी आतां वयता पणजे. हय ती बास्केट जाल्याची लाकूड हेची कशी ती फुलां बी घालनाय, ती रावंड बास्केट येतात ना अश्यो बरी. ती ना मेळो ना म्हाका. सो आतां विशालान येवन विशालान येवन एक दुसरी बास्केट घेतल्या. दाखयता तुमकां घर पावून. ओके, तुमकां सांगलो ना म्हाका ती बास्केट जाय अशी फ्रूट बास्केट, फ्लावर बास्केट ती मेळो ना म्हाका. सो हांवें विशालान सोन अशी बास्केटी हाडल्या. सो तितून हांव कोत्ता पॅक. आनी कितें कितें हाडलां तें तुमकां हांव रफली दाखयता. पूण तेगे बड्डेया वयतलें न्हू, त्याच दिसा न्हू तेच्या बड्डेयाच्या व्लॉगानूच हांव गिफ्ट पॅक करतलें न्हू, तेन्ना तुमकां दाखयतलें हांवें ताका कितें कितें हाडलां तें. ओके. सो थोडे थोडे अशे कॉलेज गोईंग स्टुडंट न्हू ते. सो ते थोडे थोडे अशे क्यूट वस्तू हाडल्या धाकटे धाकटे. ते बास्केटी करतले. आनी एक वस्तू वतून थोड्यो वस्तू हाडल्या त्यो मामी डॅडीचे अशे गिफ्ट ताका, कशें पेरंट्सांचे कशें गिफ्ट ताका ते हाडला. ओके. सो तुमकां हांव आयज कांय दाखयना, हेतून मागीर रफली भायन कांय दाखयना तुमकां हांव. तुमी त्याच व्लॉगाचेर चोया तुमी कितें कितें हाडलें. आनी दॅट्स ओके. दोळ्यान कितें केलां तुमकां म्हायती मेळटा. आयज आतां हिंगा बसून हांवें एंडींग घेयलो आहा 2 व्लॉगांचे. एक सायबिणीचो व्लॉगाचो आनी एक प्रिपेरेशन ब्लॉगाचो एंडींग घेयलो आहा. आनी आयज न्हू हांवें एक ड्रेस हाडला. सो ते ड्रेस बी हाडला, गिफ्ट बी हाडलें तुमकां सांगिलां न्हू बड्डेयाचें. सो बड्डेयाच्या ब्लॉगानूच दाखयता तुमकां आयज हांवें कितें शॉपिंग केलें तें. व्हडलेशें कांय शॉपिंग करूं ना. आयज मातशें पार्लरान प्रिपरेशन पार्लरान गेलो न्हू हेचो वॅक्सिंग केलां आनी डॅड स्कीन जाल्लो न्हू. सो ते म्हणूंक लागले म्हाका डॅड स्कीन जालें म्हणून हें कर, ब्लीच कर म्हणूंक लागले हाती. सो हांवें ब्लीच केले हाती. आनी मागीर तेणें म्हाका वॅक्सिंग केलां आनी थोड्या ब्लीच केल्या तेणें मागीर. आनी मागीर 10 पॅक लायला, मसाज करून 10 पॅक लायला. आतां कित्याक सांगूं वयता म्हाका खूब पाटी कमेंट्स येता न्हू, मुस्तफा नांव कितें तूं पार्लरान वयता तें पणजे पार्लरान पणजे वयता न्ही, मुस्तफा पार्लर तो 65 आनी 95 हा न्हू सेल आमगेले. तेच लेनीन आहा. आनी रायट हँड सायड अशें हांव आतां हें भोंवला न्हू. सो रायट हँड सायड साकार भांडार आहा पळय पणजे आमगे बाजारान, तो बाजारान जाल्यार तेशी अशी 95 65 शॉप जाल्यार बरें मागीर स्ट्रेट येवपाचें मुस्तफा. सकयल न्हू असो पार्लर कसो बरयलो ना, सकयल तेंगे शॉप आहा हेजे आमगे पावडर ते तसले मेकअपाचे तेंगे शॉप आहा. ते शॉपान भितर सरपाचें, शॉपानूच भितर सर मागीर वयर वचपा स्टेप आहा फर्स्ट हें कशें. आनी 65 मातशें मुखार. आनी सायडीन तुका ज्यूस बी पिताय न्हू तें आहा. हांवें खूब पाटी कमेंटान रिप्लाय केला, मे बी तेका समजना जाल्यार थिंग कोणाकूय दिसता मुस्तफा म्हणून.
ते तुमकां सांगतली. सो मागीर 2 पार्लर आहा, म्हणजे मस्त आयब्रोज वॅक्सिंग बी तशें कोता. आनी तेणी न्हू म्हाका आयज फेस वॉश दिला, कित्याक मागीर टॅन चड जालें न्हू आतां ह्या दिसांनी वतान भोंवन बरो. प्लस तो तेंगे फेस वॉश यूजार करताले, म्हाजो काबार जालोलो तो फेस वॉश तेंगेलो. सो तेका लागून मागीर आयज हांवें तेणें म्हाका म्हणलें फेस वॉश काबार जाला, यूज करूं नाका म्हणून, बऱ्या पडटा म्हणून. सो आतां तेणें म्हाका दिला फेस वॉश, सो तुमकां आयज हांव शेअर करता. तेंकोडेच सोन फेस वॉश हाडटा, फेस क्रिमूय आहा दिसत म्हाका तेंची, पूण फेस क्रीम लायन हांव पोंच लायता न्हू. सो हेचो फेस वॉश हाडला तेंगे D10चो, कित्याक म्हाका D10 टॅनिंग चड जालें न्हू, सो तेणें फेस वॉश हाडला. तेंकोडे मेळटा, तेंगे बरो येता प्रोडक्ट. 225 MRP तेगेली, आनी एक्सपायरी तेगी 2027 तेगी एक्सपायरी हे गेलो. तेंगे बरें प्रोडक्ट्स बरे येता, सगळे बरें येता तेंगे. तेंकोडे करता. आनी पांयांची वॅक्सिंग केला, खूब तेंप जालो, एटलीस्ट वॅक्सिंग करूंक नासलो, म्हाका टायमूय मेळनासलो. तशें पिशको अशें भोंवतालें. आनी म्हाका न्हू अशें कमेंट येताले युट्यूबाचेर आहा तूं प्रॉपर आगाशें घालून हें कोर बी म्हणून. आतां थोडे दीस फाटल्या दिसांनी करतून येता, हांव तुमकां कॅर करना. आनी आतां न्हू खरें सांगूं तूं ट्रेंडान आहा, व्हडले ड्रेसीस ट्रेंडान आहा बांदपाचे. तूं फॉकान दिसता जाल्यार फ्लिपकार्टाचेर वचा, मिशोचेर वचा, तुमकां अशें न्हू बांदपाचे ट्रेंडिंगान आहा ड्रेसीस. आनी आमकां टेलर असो मेळोना, आतां आमगे फेस्त आयतरा. सो तेका लागून एक ड्रेस हाडला, फेस्ताकूय घालतलें, बड्डेकूय वयतलें खंयचो कितें करता तें. बड्डेक ना जाल्यार दुसरो घालतलें, कशें कितें तें तुमकां दाखयतलें हांव ड्रेसीस. ओके, तेका लागून दाखोवपा जालो तुमकां ऑल फेस वॉश हाडलो. आनी आतां जाल्यार 3 आनी मातशें आतां मामी दितून हांव घेवन रावला, कित्याक एंडींग घेयला भुरग्याचो व्लॉग्सांचे. आनी आतां मिसा वचोन येसतें. ओके, टील देन बाय गायज, मागीर मेळटा. डॅडीक न्हू व्हडलोसो कांय ना, गांवा जालो मातसो हिंगा तें लागोल तेका, सो तेका मातशे स्टिचीस पडल्याय तेका, सो तेका रिकवरी बेगीन जावपा जाय म्हणून. सो तेका लागून. आनी तुमकां ब्लॉग येता म्हणल्यार ऑलरेडी तेगे रिकवर जाला आसतो तो, पूण तुमकां हांव शेअर करता कितें जालें तें, काय तें मागीर सुशेगाद बसून सांगतलें. ओके, बड्डे ब्लॉग येतलें आनी अचय आहा घेतले तेका वतलें हांव, तेका स्पेशल इन्विटेशन दिलें तेणें तेका हाड म्हणून. सो कॅप घालतो तेका हांव, कॅप घाल सांगला तेका. तें मातशें पोंत्या म्हणल्यार हें जातलें. तूं म्हणटली पोंत कित्याक पडलें, कितें जालें एक्झॅक्टली सांगलो न्हू. काल न्हू तो कोंबयांक भितर घालूंक गेलोलो, कोंबयो जाल्यार मागीर तो कोंबो न्हू फाटले सायडीन ते रेंटा कोण रावताय, सो रेंटा तेणी न्हू आख्खो तेंगे राज चलताय न्हू, रेंटा रावता तेंगे राज न्हू तें, आमी कितें म्हणल्यार तेंगे राज तें. सो तेंगी पोतरी न्हू सकयल्यो इलोवल्यो, आनी ते एक तो कोंबो तेंगे असो पोंच्यान गेल्लो दिसता. आनी डॅडीक ते अदमास कळना, आनी तो पोतरी ती सकयल आयल्या म्हण खबर ना. सो तेणें अशी तकली सकयल घाली न्हू, ती चुमती ती अशी चाक करून भितर गेली ती. आनी आमकां दिसलें बेश्ट म्हणून आयस हाड म्हणलें तेणें, आयस हाड. मागीर गाडी काड म्हणलें डॅडीन म्हाका, गाडी काड म्हणून हांवें आनी चोवना तेका धांवलें गाडी काडपाक. तें म्हणल्यार सामकें अशें रगत सामकी गळटा सारकी, आख्खें रोगतान भरलो तो, म्हाज्यान चोवपा जाय. एक स्पीड मारली गाडी, फास्ट गेली आनी गाडी काल धांवत ना हितू हें अशी बरी धांवता ती, अशें फास्ट चलयना. काल कितू फास्ट कुडको जालो आख्खें रगत आख्खें. हांव एकलें गेलें घेवन थिंगा, आनी घेवन गेलें थिंगा रोगतान सगलें बुडलो डॅडी आख्खो. तेका भितर घेयलो GMC, रोखडो भितर घेयलो. तेंची तशें ना, ती पेपर कोरी, सो ते भाशेन रावना, ती बरी फेसिलिटी आमगे GMCची. तेणी तेका भितर घेयलो, हांव गाडी पार्क करून गेलो, म्हाका घुंवळ येवपा. आनी भितर गेलें डॅडी आख्खो डॅडी असो रोगतान भरपूर चिलते गेलो आख्खें रोगतां भरलो तो. म्हणल्यार पयत जाला, आयज 3 दीस जाले ते. आतां पेकलो तो डेली ड्रेसिंगे वयता. आनी मागीर थिंग गेलें, मागीर केलें, आनी मागीर म्हाका घुंवळ येवपा लागलो. म्हाका न्हू घुंवळ येवपा लागलो, कित्याक तें रगत तें डॅडीक चोवना म्हूण. डॅडी असो स्ट्रोंग रावलो, तो स्ट्रोंग रावलो, तें खबर आहा तो वीक जालो जाल्यार म्हाज्यान आनी कांय जावपा ना म्हणून. आनी सिसिला हॉस्पिटलांत अशें व्हरपा, बाबा मामी सारकी तोंड जाली तेंच्यांनी, तें सगळें चोयलें न्हू रगत तें. आनी हांव चोवपा रावना, हांव धांवलें फुडल्या सिटार, आख्खो कुडको दवरलो आनी गेली फास्ट. मागीर तेका कुडको बी आख्खो भरलो. आनी थिंगा न्हू एक एक्सिडंट केसीस जालोली, तो भुरग्याचो न्हू इमर्जन्सी वॉर्ड म्हणल्यार तुमकां खबर आहा इमर्जन्सी वॉर्डान कितें जाता तें. लायफान सेकेंड टायम इमर्जन्सी वॉर्डां पावला. तो बोबो मारता तो पळोवन, डॅडीची रोगतां पळोवन आख्खें भरपूर आख्खें हें कशें
उदीक रोतय ना तशें रोगतां गोवता सारकी. आनी सगळें करून मागीर ते एकलो भुरगो आहलोलो, तो भुरग्यान हिंगा हे पायप घायलोले, हिंगा हे कितें केलोले पायप, आनी तेगे न्हू हें हालतालें इतलें अशें डब्बा 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 डब्बा. आनी भितर असो जाल्यार लेडीगेच वयतालें हांव. ते भुरग्याक कुशीक हांव उब रावलें तेजे बेडा कडेन. म्हणल्यार ते पड्डो धांपलोलो, अर्दो पड्डो दिश्टी पडटालो. 10 मिनटां मागीर जावं ना, म्हाका तेच चोन हांव आनी भिलें प्लास सायडीचे आनी वॉमीट कोता इमर्जन्सी वॉर्डार तुमी कशें. म्हाका घुंवळ येवपा लागल्यो. हांव काळ्या आनी कोणाचे डॉक्टराच्या सिटाचेर हांव भोंवलें, ते सिक्युरिटी मध्ये बसना हा. मागीर हे सायडीन येयल्यान भोंवलें आनी एकले ती आमी म्हणटाय भायली म्हणून चिंग चोंग बी अशी म्हणटा आमी तांकां कितें कितें म्हणटा, तांकां अशी तशी म्हणटा. पूण एंडाक न्हू तींच पावताय आमकां. हांव बाय म्हणटालें म्हाका रॉंग दिसलें काल, कित्याक तें इतलें चिंग चोंग म्हणटा तेका पयलीं ती ह्युमन बिंग्स जाय म्हणलें म्हाका घुंवळ येता म्हणलें. तें येयलें आनी म्हाका वारें घालूं लागलें. कितें जालें आसा, डॅडी आहा, डॅडीक पोंत पडटा, तेका ट्रीट कोता. आनी डॅडीन असो न्हिदलो कहो, ते कसोन वचोन चोयता, भीत न्हू कांय कोणा. प्लस मोबायलूय व्हरोनाय. हांव इतू पिशको हें धांवलें न्हू, मोबायल बी कांय ना. पर्स म्हाजें मेजारूच पर्स कांदा घायलें आनी गेलें. तशें गाडयेन हांव 200 रुपया दवरता मोडचे. पूण जे पार्किंगेक पयशे लागताय न्हू, 20 रुपया, सो ते अशें एकठांय करून दवरता पार्किंगे लागो 20 रुपया. सो थिंग तो भुरगो एक्सपायर जालो. हांव थिंग बसता तो एक्सपायर जालो. तेका रोकडो भायर काडलो तेणी त्या भुरग्याक. ते हांव तुमकां हें हालतालें तेगे पेरंट्स कितें आहलें तेंकां चोवनाय, तकली सकयल घायली. म्हाका तो भुरगो एक्सपायर जालो. म्हाज्या नानी सोंसून तें म्हाका वारें घालता, तें बाय आहलें तें चेडूं आहलें तें. देवान तेका बेसांनी भरूं. अशें हांव भायर वयता म्हणलें सिक्युरिटीक सांगिल्लें, डॅडीचें नांव सांगिल्लें, लॉरेन्स आहा म्हणलें. लॉरेन्साचे कोणें रिलेटीव म्हणत जाल्यार म्हाका आपय. हांव थिंगा भायर गेलें सारकी गर्दी. काल इमर्जन्सी वॉर्ड सारको भरलोलो. 4:30 अशें जाल ती 5 कशें. आनी मागीर थिंगसून हांव गेलें इमर्जन्सी वॉर्डाकसून भायर सरलें. 3 वचोन खंय बसलें आनी म्हाकाच हांव वारें घालता. त्या म्हणल्यार मागीर गाडये कोण गेलें, उदीक काडलें. मागीर BP लो. म्हाका कळ्ळें हांव घुंवळेन पडटलें म्हणून. मोदें येवन डॅडीकूय चोयता, तें कितें खबर न्हू. आनी तो डॉक्टर बरी आहलोली, बरी ट्रीट केलो डॉक्टरांनी. मागीर जालें, मागीर हाडलें तेका घरा. हाडून तेगे आगाशें बी उडयलें. पूण आतां न्हू चॉकलेटीचे भायर न्हू आगाक लागत न्हू, ते रोगड सुकल्या उपरांत ते ब्रावन जाता न्हू, तशें जालें म्हाका. आतां तें ब्रावन जालें न्हू, आंग बी न्हू अशें शिरशिरता. तें म्हाज्या दोळ्या मुखार मनीस जितो आहलो तो 2 सेकंडान पळय ज्ञान जालो, गेलो संवसार सोडून. तो भुरगे आहले 30 वर्सां मागीर आसमान ना, लेस देन 30 आसतलो तो. आनी एकलो भुरगो आहलो मामी घेवन, तेगे मामी रोजार करीत आहलोली. तो बी एक्सिडंट केस. सगली मोस्टली एक्सिडंट केसूच आनी इमर्जन्सी वॉर्डान तुका हें ना न्हू, एक्सिडंट केस आनी इमर्जन्सी कितें जाता. तेगले भुरगीं आहलें. म्हाका अशें दिसलें आमी झगडटा, हेणें कितें म्हणलें तेणें कितें म्हणलें. स्पेशली हांव, म्हाका कोणें कितें म्हणलें म्हाजें रोखडें हायपर जाता. हांव रोखडें जाता, राग रोखडो येता. अशें कितें म्हणलें पूण आतां तो जालें म्हणलें मनीस अशें दिसलें न्हू, 1 सेकंडान न्हू मनीस ना जाता. सो जात तितलें न्हू हॅप्पिली रावया, हॅप्पिली भोंवया. डॅडीक पत्रे लागोलें, पूण म्हाका कोणें तें हांव थिंग पावलें. आनी हांवें ते दोळ्या मुखार इतल्यो केसी चोवल्यो, कित्याक म्हाज्या लायफान हांवें असलें केन्ना चोवना. नेफीनूय म्हाका म्हाज्या पेरंट्सान बी म्हाका असलें केन्ना अशें कितें बी जालें जाल्यार मागीर म्हाका पयसू दवरतालीं ती. अशें घावो जालो, कितेंय जालें. लास्ट टायम डॅडी बरो ना जालो, मागीर तो गेलो. तो म्हाका धाडा आहलोलो, तूं हाटी राव म्हणटा, म्हाका खबर आहा म्हणटा, तूं कितें जायना चोवपा. आमगे बाब हांवें जालें न्हू, हांव GMCन आहलो, ती केन्नाय तुमकां सा स्टोरी सांगतलें हांव कितें हॉस्पिटलान आहलोलें तें म्हाका जायना गायज. आनी हांव इतलें म्हणटा, कोणें कितें म्हणलें कितें ना, देवा हातीन सोडया आमी, देवा हातीन सोडया, पिसफुली रावया. कोणाक न्हू अशें हें करची न्हू, तूं हें आनी तें कात ना. देवान न्हू देव चोयतलो आनी तेंची जोडटी 3 दितली. तेंगे जोडटी 3 दितली अशें म्हणटा पळय. पातकाची जोडटी आमी हे संवसारानूच दिवपा जाय. पयलीं दितालीं, आतां थिंगा दिवपा जाय अशें कितें म्हणटाय न्हू जाणटी.
तशें तें सोडून दिवपाचें कोण कितें म्हणलां कोणें कितें म्हणना तें एक सेकेंड म्हाका ना रेड कलर तुका न्यूज पेपरार रेड कलराचे अशे पेटल्स ते पूण ते पेटल्सांक मागीर म्हाका ते कालचे उगडास येता डॅडीची ती रोगतां देंवतालें म्हणून म्हाका कांय करूंक जायना आनी फुडल्यान एक गाडी वयताली स्लो वयताली तेका हांव हॉर्न वाजयता वच रे फास्ट म्हणून कसो म्हाका सायड दिना आहलो मोदें चलयतालो एट लास्ट हांव पावलें सेम केस म्हाका मॅफीक पावयता तेन्ना जालेली तेज्या भुरग्यांनी येवन हाडलें आनी टाटा करून गाडयेचेर तापट मारलें म्हाका म्हणून सायडीक राव पूण म्हाका ऑप्शन ना आहलें सायडीक रावपाक कित्याक फाटल्यानूय गाडी आहलोली आमी सगळीं ट्रॅफिकान आहलोली आनी तेका इमर्जंसी गाडयेन कोणाक घेवन वयतालीं ती सो म्हाका काल तेंचन उगडास येयलो की त्या टायमार पळय ते भुरगो कसो तेच्या मनान तेच्या काळजान कशें फील जाता आनी तें काल हांवें फील केलां जेन्ना हांव डॅडीक घेवन वयतालें पूण त्या भुरग्याक आमी जाता तितलें हांवें स्पेस दिली जाता तितलें सगल्यांनी स्पेस दिली आनी तेणी काडली गाडी आनी ती फास्ट गेली मॅफीक पावोवपा वयता तेन्ना केस जालेली ती आनी काल तेंच फिलींग हांवें गाडयेन म्हाजें हें केलां की आपल्या मनशाक कितें जाल्यार आनी कितें इमर्जंसी खूंय वयता सो प्लीज गायज आमी गाडी चलयता एम्बुलंसांक नाजाल्यार कोण फास्ट वयता तुमी कोण मागता फास्ट वचोंक जाय म्हणून चिंता की एम्बुलंस वाटो दिया तांकां स्मॉल एम्बुलंस ना स्कुटर ना ते कोण बंद ना म्हणटा मातशी वाट दियाय तांकां वाट ते एक सेकेंडान मनीस दोतोरा कडेन पावत जाल्यार सालवार जातलो आमगे डॅडी काल तूं हें अशें नाल्यार जालो बरो जालो तो स्ट्रोंग रावलो म्हूण तो बरो जालो ना नको कितें जातो आहलो तें म्हगेलें घार येवन चोयल्या मम्मी तोंड जावन मम्मी कांय कोण सिसील सामकें जाम जाल्यार ते सिसील बायक चलयता आसलें आनी बायक बंद चलयना तें आतां सो बायक आहली घरा पूण हाडपाक तांकां जीएमसी कोण आहलो म्हाका मोबायल आहलो हांव लोकांचे फोन मागोन तांकां फोन मारून आपोवपाक की म्हाका कितें जाता म्हाका कितें जालें जाल्यार सायडीक हांव न्हिदलोलें जाल्यार तांकां कोण हें चोयतलो आहलो अशें जालें खूब मनान कितें कितें येयलें अशें वर्ड्सांनी एक्सप्लेन करूंक जायना तशें ओके काय सो आमी पिसफुली रावया कोणें कितें म्हणल्यार कात बी घेवंक चिनू हें म्हणून चिनू कितें आनी कोणाचें आमी न्हू कितें घेवन वचपाची न्हय संवसारांचो फकत न्हू आमची गूड उतरां ना बरी हें कोण्ण्यो बऱ्यो कोण्ण्योच घेवन वयतल्यो देवा कोणें भोगले आमी हें भांगार हें कोदेली जागे बंगले घरां आमी कितें घेवन वचपा ना आमी फकत आमी घेवन वयतले आमगे गूड डिप्स म्हणटाय तें कोण्ण्यो बऱ्यो कोण्ण्यो घेवन वयतल्यो देवा भोगले सो जाग्यां हेंकां लागून जगोन नाकाय सोडून दियाय देव दितलो तुमकां डब्बलान ट्रिब्बलान दितलो ह्या संवसारानूच दवरून वचूंक जाय तें आमकां सो प्लीज गाय पिसफुली आमी रावया इफ तुमकां अशें कितें दिसलां वायट अशें कितें उलयलां तितून कितें रॉंग बी उलयलां जाल्यार हांव सॉरी म्हणटा मागीर सदां म्हणटा तूं पयलीं उलयता आनी मागीर सॉरी कित्याक म्हणटा काय म्हणून सो थोड्यांक दिसत नाय कितें रॉंग बी अशें कोणाचें सेंटिमेंट बी कोणाक कितें हर्ट जाला जाल्यार पयलींच सॉरी म्हणटा तूं आनी इश्यूजान म्हाका पडपा नाका म्हणून ओके मेलची नेक्स्ट व्लॉगान गायज टील देन बाय गायज